आनी एकल्या सगळ्यां दिसाचे एक सवाल हे आसले, फादर कैद्यांक आमी कित्याक बरें करूंक वचा जाय? तांणी सामाजीक कितें पाड करून तांकां दन भितर घालस आसतना तांकां वचून तुमी सेवा कित्याक दितात? परत चड पाड करूंक गी. देव तुमचे मध्ये आसा म्हणून तुमी समजतल्यात. तशेंच देव म्हणटा, आज हांव तुका सगळ्या इस्रायला मुखार व्हरतो करतलो आनी हे वरवीं जशे हांव मोइजे सवे आसलो तशें तुजे सवे आसा म्हूण सकयल ओळखून घेतले. हय मोगाचें कसले अपुर्बाची उतरां आमच्या सरीस्पर देवाची. आमचो देव आमचे संगी आसतना आमकां कित्याक भिरांत ना. आनी आजच्या ह्या उतरां जर आमी पातयेन आमी जियेत तर आमचें जिवीत संतोशाचें समाधानाचें जावच्यान कितेंच दुबाव ना. इस्रायल परजेक जायती कुणां दिवंक जाय आसली देवान, परत परत तांकां आपूण तांचो देव म्हूण सांगूंक, पूण आमकां त्या जेजून ह्या संवसार येवन आपल्या बापाक उक्तावण कर. बाप म्हळ्यार कोण? तसो मोग म्हळ्यार कितें आनी तो कसो आमकां रगता सांबाळटा. आनी तोय म्हणालो, जेजू आमच्यांगी हांव तुमचे सगळी सदांच आसा. आनी ताचे हजरपण आमकां हर एका वस्तू थंय मेळटा. प्रत्येक जावन हांगासर ताबेरनाकलांत तो दीस आनी रात ह्या दिशा उंड्या रुपार आमचे खातीर तो राखून आसा. हय मोगाचें हे जावन आसा पयलें वसाप. दुसऱ्या वचपांत आमी बोगसाणें पळयता. आनी आज पवित्र सभा सांत मॅक्सिमिलियन कॉल्बे हाचे स्मरण करता. हो एक सादो संत आमच्यात शतमान असो. हाचे विशयी तुमी सगळ्यांनी आयकलां आनी हाचे विशीं चड सांगची गरज ना, कित्याक फ्रांसिस्कान ह्या जाग जावन तो जेजूचो मोग करून ताची सेवा करतलो. पूण नाझी म्हळ्यार हिटलराच्या जबरदस्तेन सर जुदेवांक ताणें कुडायले आनी तातूंत वय एकलो आशिल्लो आनी ताका कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत पिक्चर केलो. थंयसर थंय एक रूल अशी आसली की खंयचो एक कैदी परारी जाय जाल्यार ताच्या बदलाक 10 जाणांनी जीव दी जाय आसलो. आनी अशें एक दीस एकलो कैदी परारी जाता थंयच्यान आनी मुखेल्यांक कळ्ळें तशें 10 जाणां विंचतात आनी 10 जाणांत तांकां गुळ्या मारून तांकां जुशी मारूंक थंयसर एक दादलो मनीस आसलो. ताका तो गळगळ्यार रडटा, म्हाका बायल भुरगीं आसात, हांवें कशें मरचें म्हूण. आनी हे पळोवन मॅक्सिमिलियन कॉल्बे मुस्तबीर पावता आनी तो म्हणटा ताच्या बदलाक त्या सोजेरा त्या कैद्या बदलाक आपणोचो जीव दिता. आनी ताका आज पवित्र सभा व्हरतो मार्तीर म्हूण पसारता आनी ताचो देख आमी सर्वांनी घेयजे म्हूण आमकां उलो दिता. हे एक. आनी एक आसा आज ह्या मॅक्सिमिलियन कॉल्बेक एका संस्थान या एका संघान आपलो पात्रोन संत म्हणून एक मिसांव सुरू केला आनी ते मिसांव जावन आसा प्रिजन मिनिस्ट्री इंडिया. कैद्यांच्या सुटके खातीर बरेपणा खातीर वावरचो एक संघ आनी ह्या संघाचो ध्येय जावन आसा कैद्यांक बरें करचो. आनी हो प्रिजन मिनिस्ट्री इंडिया चड पोरनो न्ही. 1985 इस्वेंत 1985 कोट्यामध्ये सेंट थॉमस अपोस्टॉलिक सेमिनरींत दोगा सेमिनारिस्तांनी म्हणजे एकलो फ्रांसीस कोडियन आनी वर्गीस कारी पेरी आनी एक कितेंय तांकां एक इन्स्पिरेशन मेळ्ळ्यांत ल्हान आसतना जैलाक विजीट दिवंक सुरू केलें. आनी थंयच्यान सुरू जालो हो संघ आज सगळ्या भारतांत विस्तारला आनी लगभग 5,000चे चड स्वयंसेवक ह्या संस्थांत तांची सेवा दिवन आसात आनी कैद्यांचें बरेपण करीत आसात. आनी हांगासरी आमच्या कॉवेंतान म्हणजे कार्मेल गुड्यारी हो संस्थो आसा, कित्याक 26 वर्सां पयलें ह्यो संस्थो कार्मेलीच्या अधीन दिवन आनी आज ह्या दिसाची आतां काल आसल्यार कार्मेली ते चलोवन व्हरतात आनी आतां प्रेजेंट डिरेक्टर जावन आसा आमचो पद स्टीवन पिरे. पण म्हाका एक सवाल हांवें ह्या प्रिजन मिनिस्ट्रींत थोडो तेम काम केल्लें आसा आनी एकल्या सगळ्यां दिसाचे एक सवाल हे आसले, फादर कैद्यांक आमी कित्याक बरें करूंक वचा जाय? तांणी सामाजीक कितें पाड करून तांकां दन भितर घालस आसतना तांकां वचून तुमी सेवा कित्याक दितात? परत चड पाड करूंक गी.
एक वच बी सवाल नाही की मोगाच्या भावा आणि बहिणी वय ह्या सवालाक जाप जेजू दिता आज आयच्या वांजेलाद्वारी आयच्या वांजेलांत आमी जायते आयकले हांवें सोडून सांगची गरज ना की त्या बॉक्सांनी विचार तुमी जायते आयकलां पूण मोगाच्या भावा आनी भयणी जैलांत असले सगळे अपराधी म्हणून की सांगूंक जायना आमकां कित्याक जायते निरपराधी आसात आनी ह्या स्वयंसेवक वा प्रिजन मिनिस्ट्री इंडिया ह्या संघर्षो ह्या मूळ ध्येय कितें आमचे सादारण 4 कामां ती वर्ती करतात की आनी ती कामां जावन आसात एक रिलीज एक रिफॉर्मेशन एक रिहॅबिलिटेशन आनी एक रिइंटग्रेशन कोंकणी सांगचे जाल्यार रिलीज करचे रिलीज म्हळ्यार हांवें सांगलें जायते खैदी ते आसात अपराधी न्ही ते कोणाच्या स्वार्थाक लागून गी कोणाच्या सुखी लागून ते जाल्यात तशें थोडे सुखी केल्ले आसात आनी तांकां सुटका दिवचें कोणूच ना थंय कित्याक आजकाल आमी जाणा वकिलांक कितले दिजे आनी तांकां हर एकाचो कोर्टा वरी जाल्यार कितें बरो आसा पुरा मस्त प्रॉब्लेम आसात आनी हे स्वयंसेवक तांकां कितें जाता खंयच्या की लॉयराक धरगी तांकां इल्ली मजतानी करून तांकां सुटका दिवंक प्रयत्न करतात आनी रिफॉर्मेशन म्हळ्यार कितें तांचें सुदारण करूंक पळयतात कित्याक पातकी आसलो एकलो पातकीचो जावन उरना कित्याक हर एका पातक्याक मुखार शांतीपण जावचें जिवीत आसा आनी अशें तांकां भेटोवन तांचे कडेन उलोवन तांचें थंय एक नवें जिवीत आसा करूंक हे स्वयंसेवक जायते प्रयत्न करतात आनी एक रिहॅबिलिटेशन म्हणटा आमी रिहॅबिलिटेशन म्हळ्यार आमी जाणा एपी जैला गेल्ल्याक परत्यान समाजान कितलो मान आसा गे म्हणून आनी प्रत्येक जण शिक्षा अनुभवसून आयिल्ल्यांक कित्याक जायते तरी कन्विक्शन तांकां कन्विक्ट करतात 5 वर्सां गे 7 वर्सां गे या लायफ प्रिजनमेंट पुरो आसा आनी ते पुरो जाल्यार आपण ती फाटी येता आसतना तांकां कोणूच आसना आनी ह्या वेळार ही रिहॅबिलिटेशन सेंटर म्हणून आसात ह्या संस्थाचे थंयसर तांकां व्हरून तांकां थंय दवरून तांकां थंय बसून तांकां पुंकल्या जिविताक आदार दितात आनी एक रिइंटग्रेशन म्हळ्यार कुटुंबां थंय एकवटीत करचे कित्याक एफटी जैला गेल्ल्यांक कोणी नाकात मागीर कुटुंबांक ते नाकात नालिसाय लज म्हणटा आमी आनी तांकां जाता तितले पयस करतात पूण हे स्वयंसेवक थोड्या कुटुंबांनी वचून तांकां रिइंटग्रेशन करूंक प्रयत्न करतात तशेंच तांच्या भुरग्यांक कांय शिकोवंक कुमोवंक हे जायते तरांची सेवा दितात अशें हो संस्था दीस येता वेता मुखार वेता आनी ह्या संस्थाचे एकच ध्येय जावन आसा हर एका पातक्याक मुखार एक जिवीत आसा आनी जर तर जेजू म्हाका आनी तुका बक्षिता हांवें कित्याक हेरांक बक्षून वचो हो एक मनोभाव आमचे थंय चड उर्जीत करूंक प्रयत्न करतात कित्याक म्हज्या भावा आनी भयणी आयचे समाज आमी जाणाव आमकां सगळ्यांक प्रॉब्लेम आसात आनी हे प्रॉब्लेम थोडे फावटी चड जातात आनी जैलाक जायते जण वेतात फाटी येतात कित्याक जैल म्हणटाना मस्त चिंतपा येतात कित्याक जैलाचें शिटकावचें म्हळ्यार बारीस कारण जायचे आनी हसल्यांक पुरा कितें शिक्षा दिता वय तांणी केल्या चुकी तांकां थोडे फावटी शिक्षा मेळटा पूण आमचो देव मोगाचो देव तशें म्हणटना आमकां सोसायटीन ह्या समाजीन कितें रुली आसा वेगळो आसा आमी पाळी जाय पूण क्रिस्तीपणान हांव हेरांक कशें स्विकार करता हांव तूं म्हाका सांत म्हणटा की ह्या म्हजे बरी हेरी सांत आसत म्हूण पाती येता कित्याक आज हांव कोणाक बिलकुल सांगना हांव पातकी म्हणून हर एकल्यान आमकां दाखोवंक जाय हांव बरो बाकीचे पाड ही एक चिंता आमकां मस्तपटी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत मुखार वचून कस जाता कित्याक आमकां हर एक लागी जेजून आपयला शांतीपणाच्या जिणी जियोवंक तशें म्हणल्यार शांतीपणाची जिणी जियोवचें म्हळ्यार यात्रीक आमी पळयनारी यात्रीक पळयनात आमकां जायते चडणी देवणी पुरा मेळटा आमचें उणेपण आसा पूण हें पुरो उणेपण आसा म्हणून जेजू कळीत आसा आनी त्या खातीर तो सांगता हांव तुमचे संगी सदांच आसा जायते पटी जायते जाण विचारतात फादर हे बॉक्सांनी दिवचे कशें तितलें सुलाभ गी फादर खंडीत सुलाभाचें न्ही मोगाच्या भावा आनी भयणी प्रत्येक आमच्याच मोगाच्या मनशांनी आमकां केदार घात करतात आमकां केदार प्रॉब्लेम दितात तांकां बॉक्सांचे बारीकशे कश्ट आनी बॉक्सिल्यारी परत परत आमच्या मतींत दसता हाका कशें फादर हय हाका एकच जेजू सांगचें एकच हांव तुमचे संगी आसा म्हजें उतर तुमचे संगी आसा म्हजे सक्रमेंट तुमचे संगी आसात ह्या सक्रमेंटाचो ह्या म्हज्या उतराचो तुमी जर तर बरो उपयोग करतात तुमकां कुरपा मेळटा कित्याक क्रिस्ती जिवीत कुरपेचें जिवीत म्हाका भावा आनी भयणी न्ही म्हज्या स्वा खोशेन म्हाका शांतीपण जोडूंक जायना देवाची कृपा आमकां हर एक लागीं जाय केदो व्हडलो बरो मनीस जाल्यार न्ही फाल्यां पाड जावचे चान्स आसा ताका आमी केदींच आमच्या धैर्याचेर आमी पातयेवचें न्ही
देवाच्या दैराचेर त्या खातीर जेजू कित्याक म्हज्या आनी तुज्या खातीर सदांच सक्रामेंतान टॅबर्नकलांत आसा आमकां आनी तुका परत परत कृपा दिवंक ह्या म्हजी संशी तुमी समेस्त आमकां खेळीत आसा वचन वयतले न्हू कश्ट भोगतले न्हू हांव तुमकां दिता विशय पूण ह्या जेजूचेर म्हजी पातयेणी जोशुआ म्हणालो हाच तुमी पातयेतल्यात सोम देव आमचे संगी आसा आनी आमकां आज पातयेवची गरज ना कितें म्हाका बरें उपकार मेळ्ळ्या हांव देव म्हजे संगी आसा म्हण न्ही देव सदां काल म्हजे संगी आसा तशें म्हणटा आसा म्हाका भावा भयणी आमी आनी सुखी केल्यार तत्त सुखी रावा जाय म्हणना आमकां बरेंपण करूंक देव आशेता ताची कृपा आमकां दिता ल्हान एक खाणी आमच्या जिविताक कांय आदार जाता जाल्यार एका हळ्ळ्यांत 2 जाण सोर आसले आनी तांणी सोरले गावले बोकऱ्यांक सोरले खंय तशें हळ्ळेच्यानी परत तांकां मारले धरले मागीर आनी तांणी सोरून वचो आनी हेरांक देख दिचे म्हणून कपलार तांच्या व्हडले एक ST म्हणून एक शॉर्ट फॉर्म घाले की ST म्हळ्यार शीप थीफ म्हळ्यार बोकऱ्यांचो सोर म्हणून हे बारी बेजार जाले दोगांयकी एकल्या इतले बेजार जायला की ताणें आनी हांगा रावल्या म्हाका वास ना सदां म्हाका सोर सोर म्हणटा म्हणून तो दवलो दुसऱ्या कडेन आनी कशें म्हळ्यार तेजे खातीर गसतले तितले सुलाबेन वचना आनी एकल्यान आसा तशें स्विकार केले हय हांव पातकी हांवें केला पूण तांतूच हांव जियेना बरो जाता म्हणून ताणें सुरू केलें ला बरी कामां करूंक त्या हळ्ळ्यांत थोडी वर्सां जालीं हो इतलो बरो जालो की सगळ्यांक बारी मोगास जालो खंयच्याय गरज्या केन्नाक हो पावतलो सगळ्यांनी हाका आपोवचे आहले तशें दीस वेता ST म्हळ्यार काल कोणाय कळून उडासना तशें भुरगीं एक बरें जाता ताचे कडेन ST म्हळ्यार काल हो कांय सांगना मागीर थोड्यांक वत्त आसले म्हणटात ते चिंतून पडले काल ST म्हणून आखेरीक तांणी म्हळें ST म्हळ्यार सेंट म्हणून सेंटाचे शॉर्ट फॉर्म करता न्ही तुमकां ST म्हण घालता सा म्हणटा आमी सांत म्हणटा आमी सा पियूस सा बोनिफस सा म्हळ्यार शॉर्ट फॉर्म ST सांत म्हणून मोगाचें न्हू सादी आसा न्ही कित्याक हर एकल्या पातक्याक मुखलें जिवीत आसा तशें म्हणटना आज आमी ह्या कैद्यांक खातीर मागया तांकांय मोदें बरें जिवीत मेळोवन दी कित्याक तांणी केली सुखी तांणी मानून तांकां जर शिक्षा मेळटा ती शिक्षा बऱ्या तरेन वचून बरें नागरीक जावन फाटीं येवन ह्या समाजान परतें नवें जिवीत जेवंक जेजू तांकां कृपा दिवं दी आनी हे स्वयंसेवक हांची सेवा करतल्यांक जेजू चड त्राण दिवं दी तांणी करची ती सेवा निजो ताका मानूं सारकी जावं दी आनी अशें प्रिझन मिनिस्ट्री इंडिया चड मुखार वचूं दी आनी आमच्या कैद्यांक चड आनी सुटका लाभून तांचें रिहेबिलिटेशन जावं तांचें रिइंटग्रेशन जावं समाजांत एक नवें जिवीत जेवंक सोनी जेजू तांकां फावो करून दी आनी हो मॅक्सिमिलियन कोल्बे तांचो पात्रोन सांग जावन आसा तो हांचे खातीर समेस्त तांकां विनंती करूं आनी ताणें निस्वार्थी केल्लो तसो जीव हेरांक दिलो की तशें आमचे जिवितांत थोडे थोडे स्वार्थ सोडून निस्वार्थी जियोवन हेरांच्या मोगान जियोंक आनी हेरांक इल्लो मोग दिवंक तोच बाळो जेजू आमकां आदार दिवं दी आमेन. कुरड्यांक दिस्त दिवं ह्या उतरांनी सुम्यान आपणाचे मिसांव सुरवात केलें. पवित्र सभेन हे मिसांव मुखारून व्हेले. आमी कर्मेलितांनी 2014व्या इस्वेंत विजन फॉर फ्युचर ह्या नांवा खाल दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकाप दिवचे एक योजन सुरवात केले. थोड्यांक कांयच दिसना, थोड्यांक इल्लें दिसता, पूण हांची भुरगीं भलायकेन बरीं आसात, शिकपान हुशार आसात, तालेंतांनी भरलेलीं आसात. ह्या भुरग्यांक शिकाप दिवचे योजनेंच विजन फॉर फ्युचर. ह्या मिसावाक तुमी कशें आदार दिवयात. हर एक वर्सा आमी 3 भासांनी बायबल डायरी परगडता, कोंकणी, इंग्लिश आनी कन्नड भाशेन. ह्या बायबल डायरीच्या पेजीक हर एका पानाक तुमी स्पॉन्सर रावयात. जावं पुरो तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, तुमच्या काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी वा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून ती अंतरलेल्या दिसा त्या दिसाची तुम्ही पेज स्पॉन्सर करतात जाल्यार तुमची नावां आमी त्या पानाचेर छापतां. जे कोण बायबल डायरी वापरता तो तुमचे खातीर मागता, मात न्ही आमी आमच्या मागण्या वेळार तुमचो उडास काडटा आनी तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी ही बायबल डायरी तुमकां पोस्टर धाडून दिता. हर एक दिसाची वाचपां, कीर्तनां, सांताची जिणी, त्या दिसाचो महत्व मात न्ही नोवेना आनी चालती मागणी ह्या बायबल डायरीर वापरता. तुम्ही उपयोग करियेत, तुमच्या मोगाच्यांक काणीक जावन दिवयेत.
तर येया तुमकां खंयची पेज स्पॉन्सर करूंक जाय, ती तारीख, त्या दीस कसलो आचरण आसा आनी थंयसर कोणाचें नांव छापूंक जाय आनी तुमचो विळास आमकां व्हॉट्सअप करा. आनी अशें बायबल डायरीची पेज स्पॉन्सर करचे मुखांतर थोडे दिसांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या जिवितांत शिकपाचो उजवाड हाडया. देव बरें करूं.